करता व्हेरी इम्पॉर्टंट. तुमकां खबर आसा आमचे फ्लक्च्युएशन खूब जाता. आतां बाब स्टिफनान सांगलें 750 मेगावॅट वीज काल आमी क्रॉस केली. आमचो टोटल डिमांड कितलो सादारण 650. म्हणजे हो उन्हाळो चालू जाले बरोबर आमकां एक्स्ट्रा कितले लागले 100 मेगावॅट. आणि हो वाडत वतलो. हो फुडल्या 5 वर्सांत 1200चेर पावूंक शकता, 1500चेर पावूंक शकता, वेळ पडल्यार 2000 पावूंक शकता. 63 MVAचो ट्रान्सफॉर्मर आमी चेंज करता, जवळ 65 करोड्स. त्याचें काम चालू जालें. हे सगळें कोणाक लागून करता आमी? फोंडेकारांक लागून करता, पोंडा तालुक्याक लागून करता. आणि पोंडा तालुक्यांत फक्त मडकईत काम चालू जावना, 4य मतदारसंघात मोठ्या प्रमाणे काम चालू जालां. आणि हे येता त्या एका वर्सात पूर्ण करपाची जबाबदारी पॉवर डिपार्टमेंट आसा, तशीच मिनिस्टर म्हणून म्हजी आसा. आणि वी वील डू इट. आमी ते करतले, कारण ताची गरज लोकांक आसा. आमी एका वर्सांत हें कंप्लीट करतले. आनी त्या खातीर तुमकां त्रासूय जातलो. जशें आतां म्हटलें पायपलायन फुटतली, खंय तरी खड्डो पडटलो रस्त्याक. आणि त्याच बरोबर ते काम करता आसतना आमी रस्त्याची टेंडरां काडल्या.